जागो जागो रे, उठो उठो रे, ले और करगिल के बाशिंदे सारे, बढ़ चढ़ कर लो हिस्सा इंतिखाबात में, जमहूरी हक का फर्ज निभाओ। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। आनी आयज देशान 5व्या फेजींतलें इलेक्शन जें आसा लोकसभेचें तें जाता आनी ह्यातून युनियन टेरिटरी लडाख हाचोय आस्पाव आसा। आनी ह्यातून एक अभिमानाची आमकां गोंयकारां खातीर गजाल म्हणजे गोवा सिव्हील सर्विसांतले सिनियर ऑफिसर, ज्येष्ठ ऑफिसर यतींद्र मरलकार हे लडाखाक IAS जाले उपरांत थंय आतां हे इलेक्शन ऑफिसर म्हणून थंय काम पळयतात। ते यतींद्र मरलकार सरूच आतां आमच्या वांगडा थेट जोडल्यात लडाखांतल्यान। आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करुया आनी थोडक्यान जाणून घेवया तांचे कडल्यान की कशें चल्लां इलेक्शन, तांचो अणभव कितें आसा। सर, सगळ्यान पयलीं तुमकां येवकार, तुमी टायम दिलो आमच्या वांगडा उलोवपा खातीर। तुमी थंय व्यस्त आसात, तुमचेर व्हडली जबाबदारी जी आसा ती आसा, तरी आसतना तुमी आमच्या वांगडा हांगासर भासाभास करतात। सर, कशें चल्लां इलेक्शन लडाखाक आनी आतां पर्यंत कितलें वोटींग जालां? ओके, नमस्कार सगळ्यांक। पहिले म्हणजे म्हाका सांगपाक खुशी जाता की आफ्टर बायफर्केशन फ्रॉम जम्मू अँड काश्मीर आय एम द फर्स्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ लडाख। हांव लडाखचो पयलो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आसा जो IAS ऑफिसर हांगा इंडक्ट करून हांगा पोस्ट केल्लो आसा। हांगा बरे तरेन इलेक्शन चल्लेलें आसा। आमची वी हॅव फुली प्रिपेर्ड फॉर दीस इलेक्शन आनी आमचे जे वोटर्स आसा we are having around 1,82,571 voters आणि हे जे मतदान जावपाचे आसा ते एक 1 पिसीक जावपाचे आसा आणि आतापर्यंत स्मूथली इलेक्शन चल्लेले आसा अँड 3 पर्यंतचो रिपोर्ट जो आसा तो 62% वोटिंग पर्सेंटेज आसा। इट इज क्वाइट हाय अँड वी आर लीडिंग इन द कंट्री। इन फॅक्ट आय एम प्राऊड टू से दॅट। ओके, म्हाका DD न्यूजा कडसूनय रिपोर्ट येयल्लो आसा की वी आर लीडिंग इन द स्टेट इन द 5th फेज। सर, कॉंग्रॅच्युलेशन। म्हाका दिसता तुमी जे एफर्ट्स घेतल्या ते थंय फळादीक जाल्या आनी सद्या जशें म्हणटा तुमी लिडींग आसा देशा भितर मतदाना खातीर। सर, कितें कशें आसा लडाखाची एकंदर तुमी आतां थंय तुमकां कितें एक्सपिरियन्स येयलो, कितें गजाली जाल्यो आनी कशें लोकां कडेन तुमी गेले, अप्रोच केलो की बाबा मतदानाक भायर सरा, कारण पयले फावट हें मतदान जाता युनियन टेरिटरी जाले उपरांत? हांगा जे मतदान जाता हांगा मातशी डिफिकल्टी खूब आसा कित्याक हांगा जी एरिया आसा ती हिली एरिया आसा आणि हाय एल्टिट्यूड एरिया आसा आणि खूपशे असे जागे आसा की थंय वचपाक सुद्धा व्हेरी डिफिकल्ट आसा आणि दिस टाइम वी हॅव यूज सॉर्टीज कळ्ळें न्ही। हेलीची आमी मदत घेवन 5 पोलिंग स्टेशन जे आसा आमचे जे हाय एल्टिट्यूडचे आसा आणि थंय वचपाकूय खूप डिफिकल्टी आसा। अशा जाग्यांचेर आमी हेलिकॉप्टर यूज केल्ले आसा 5 पोलिंग स्टेशनाचेर। आमच्याकडे एक पोलिंग स्टेशन आसा जे एल्टिट्यूड आसा 15,500। ओके, हय, आणि थंय वचपाक लागून यू हॅव टू क्लाइंब अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स आणि ते चलत वयचे पडटा। आणि ते व्हॉट दे आर डुईंग इज दॅट दे आर युजिंग डॉंकीज, म्हणजे जे त्यांच्याकडे एनिमल्स असता पळय ते यूज करता आणि ते त्यांचेर घालता आणि ते हिली एरियाचेर वयता। तशेंच आमच्याकडे एक पोलिंग स्टेशन आसा। आमचो एकच एम आसा, नो वोटर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके, ह्या उद्देशान आमी हे इलेक्शन कंडक्ट करता आणि आमच्याकडे एक पोलिंग स्टेशन आसा जे सियाचीन बेज आसा पळय थंयसर जस्ट 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सियाचीन बेज एक वार्शी म्हणून एक गांव आसा आणि त्या गांवान एकूच कुटुंब आसा। ओके, आणि त्यातून फक्त 5 वोटर्स आसा।
ओके. आणि अशा परिस्थितीन आम्ही एकूच पोलिंग स्टेशन स्पेशली ताका एक्सक्लुझिव्हली ताका दवरलेलो आसा. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा की आम्ही कितले इम्पॉर्टन्स दिता प्रत्येक वोटराक. हम्म. फक्त 5 वोटरांसाठी आम्ही एक पोलिंग स्टेशन केल्ले आसा. ओके. सर, हय. तुम्ही इतले वर्ष गोंयांत सर्व्हिस केली, सिव्हिल हितून आशिल्ले तुम्ही वरिश्ठ अधिकारी म्हणून. गोंयचें इलेक्शन तुम्ही लागच्यान पयलां, तुम्ही स्वता मतदार आशिल्ले, ह्या सगळ्या सिस्टमा भितर आशिल्ले, आनी आतां तुम्ही लडाखाक येदी व्हडली जबाबदारी सांबाळटा पळया. कितें डिफरन्स मेन असो जाणवलो तुमकां ह्या सगळ्या प्रक्रिये भितर? हांगा तुमकां सांगल्या त्या प्रमाणे हांगा हिली एरिया आसा आणि हांगा काम करपाक बहुत म्हणजे डिफिकल्टी आसा. आणि थंडीचें वातावरण असल्या कारणान जेन्ना जे हिली एरियाचेर वयतात ते थंय एक्चुअली जे पोलिंग पार्टीज बी येता पळय, आमचे कॉयज बी येता ते भायरच्यान येता. सो तांकां ह्या कंडिशनाचेर तांकां खबर नासता आणि ते कॅज्युअल मॅनर ते वयता. आणि जेन्ना ते वयर वयता तांकां कळटा की बाबा आपले वॉर्म क्लोथ्स घालूंक जाय आसले किंवा बाकीचे आनीक कितें घालूंक जाय आसले ते तांकां डिफिकल्टी मागीर कळटा. सो अशा परिस्थितीन इतल्यो डिफिकल्टी गोंयांत ना. ओके. आनी एक इश्यू आमकां जाता, आतां सकाळीच आमचे जेन्ना इलेक्शन स्टार्ट जाले आमकां नेटवर्क कनेक्टिविटी मेळना जाली, कित्याक हिली एरिया आसा आणि खुबशे पोलिंग स्टेशन जे आसा आमचे ते शॅडो एरियान आसा. आणि अशा कारणान आमचे जे आमी जे तांकां कनेक्ट करून इन्फॉर्मेशन घेवंक जाय ते मेळना जालें आमकां. मागीर आमी पुलिसांची वॉकी टॉकी यूज करून त्यांच्या कडसून इन्फॉर्मेशन घेवन आमी अपडेट इन्फॉर्मेशन केल्ले आसा. सो अशे खुबशे शॅडो एरियास आसा. सो ह्यो डिफिकल्टी आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळना. आणि आमी गोंयांत हिली एरिया नसल्या कारणान आमी हेलिकॉप्टरूय यूज करिना. बरोबर. सो एक वेगळो हो एक्सपिरियन्स सर तुमकां. हेलिकॉप्टर यूज केले, मागीर तुम्ही एका फॅमिली खातीर एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन घातलें म्हणटा. सो हे वेगळे प्रयोग तुम्ही थंय केल्या. हय. ओके. सो हय. आणि लोकूय खूब हॅप्पी आसा, कित्याक आमी ह्या इलेक्शनाक आमी अशे खुबशे नवे इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. आमी कॅम्पेनिंगा साठी बॉलिवूड एक्टर्स बी यूज केल्ले आसा. ओके. लायक शक्ती कपूर, मागीर मुकेश खन्ना, विनोद चोप्रा आणि पेंटर अशे खुबशे बॉलिवूड एक्टर्स आणि तेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा. आणि जेन्ना तेंच्यांनी आमच्या खातीर एडवर्टिजमेंट केली फॉर लडाख, एक्सक्लुझिव्हली फॉर लडाख, they have not charged a single rupee from us. ओके. So we are grateful to them actually. बरोबर. Okay. आणि it's a nation building activity, so they also contributed. So we are happy that they have not charged us anything. Otherwise कितें जाता, खंयचो एक्टर जेन्ना आमी तांकां कॉल करता, they will charge you 2 lakhs 3 lakhs. बट ह्या एक्टरांनी आमच्या कडसून सिंगल रुपी घेवंक ना. हय. सर, तुम्ही आता जशें म्हटलें की दीस इज लायक अ नेशन बिल्डींग, इट इज अ पार्ट ऑफ लायक अ नेशन बिल्डींग. सो ताचो तुम्ही एक वांटेकार जाल्या. सो हाची कितली खुशी आसा, कित्याक आमकां अभिमान आसाच गोंयकारां खातीर, बट तुमचो एक्सपिरियन्स तुमकां कितलें समाधान आसा हाची? डेफिनेटली हांव बरोच खुश आसा, कळ्ळें न्ही. आणि हे म्हाजे हांवें इलेक्शन पयलीं केल्या, पण लडाख अशा कोल्डेस्ट एरियेन इलेक्शन करप एक डिफिकल्ट चॅलेंज आणि डिफिकल्ट टास्क आसा एक्चुअली. पण हांगा बरे भशेन आमी इलेक्शन केल्लें आसा. आणि आमचे इलेक्शन लास्ट 2019 पयशे जाल्यार आमची वोटिंग पर्सेंटेज आसली अराउंड 69%. ओके. आणि आता आमी 3 जाल्ले आसा आणि आमचे ऑलमोस्ट 62% आमी ऑलमोस्ट टच जाल्ले आसा. सो म्हाका दिसता की आमी जे एक्टिविटी केल्या, ज्यो स्वीप अंडर कितल्योश्योच आमी एक्टिविटी केल्या, म्हाका दिसता आमी वी विल एबल टू क्रॉस 75%. आणि मनांतल्यान खूब खुशी जाता की आमी ज्यो इतल्यो एक्टिविटी केल्या त्याचो आमकां परिणाम मेळटा आमकां. हय सर, गोंयची वोटर लिटरसी आमी जर पळयत जाल्यार एक पॅटर्न आसा. सो लडाखाक कशी आसा वोटर्स लिटरसी पॅटर्न तुमी जो पळयता, तितून कितें तुमकां जाणवलें बीन? हांगा एक दोन चॅलेंजीसूय आसा. हांगा कितें जाता, हांगचे मॉंग्स जे आसा ते नॉर्मली ते भायर सरना वोटिंगाक. सो तांकां परत परत सांगचें पडटा, कित्याक तेंचे रिलिजियस पिरियड चालू आसता आणि तेंचे म्हयनोभर ते भितरूच रावता. सो ते इलेक्शनाक भायर येयना, मुद्दम म्हणून ते भायर येयना. ओके. सो हे एक आमी पर्सनली आमचे जितले रिलिजियस हेड असले प्रत्येकाक हांव पर्सनली मेळोन तांकां हांवें रिक्वेस्ट केली, तुमचे जितले वोटर्स आसा तांकां तुमी भायर काडा आणि तुम्ही वोट करपाक लाया.
ही जी ऍक्टिव्हिटी आसा म्हाका ते सांगताले की कोणेच पयलीं करूंक ना, कळ्ळें न्ही. खंयचोच सीओ किंवा खंयचोच ऑफिसर आमकां पयलीं मेळपाक येवंक ना असो की जाणे आमकां रिक्वेस्ट केले की इलेक्शनाक तुमी भायर येया आनी वोटींग करा. सो दे आर क्वायट हॅप्पी. आणि आमचे जे वोटर्स आसा, यंग वोटर्स, खुबशे वोटर्स आमचे भायर मिन्स भायर स्टेटीन शिकपाक गेल्ले आसा, लायक पंजाब, चंदीगड, दिल्ली. हय. आणि ह्यातून एक डिफिकल्टी आमकां आनीक येता की जे लडाखची एअर फेअर तिकेट आसा ती व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह आसा आणि दे कांट एफोर्ड दॅट. ओके. सो ह्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो मातच्यो बॅकफुटार व्हरता. बॅकफूट. आणि ताका लागून आमची पर्सेंटेज मातशी कमी जाता. सो बरोबर. बट दिस टाइम वी हॅव ट्रायड अवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दोज पीपल ऑल्सो हियर. येस सर. आणि आतापर्यंत जे वोटींग जाला ते पळयत जाल्यार तुमी म्हणटा तशें बऱ्यापैकी मतदान जे आहा तें जातलें. सर, कितें स्पेशल कितें फोकस बीन असो हांगा इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमिशनान लडाखाचेर बी दिल्लो, कित्याक आफ्टर युनियन टेरिटरी दीस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रल इलेक्शन देर? हय, जेन्ना हांव हांगा जॉयन जालो तेन्ना हांगा ऑफिसूय नासले आनी कांय नासले. ओके. हांव एकटोच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणून हांगा जॉयन जालो. पळयत जाल्यार ऑफिसूय ना आनी कांय ना आनी स्टाफूय ना. हय. आणि जे लोक असले आमच्या कडेन, कळ्ळें न्ही, तांकां एक्सपिरियन्सूय ना, तेंच्यांनी केन्ना इलेक्शनान कामूय करूंक ना. ओके. म्हाजो जो एडिशनल सेक्रेटरी म्हाका एक दिलो तेंच्यांनी, ही इज फ्रॉम आरटीओ बॅकग्राऊंड. सो ओके. इतल्यो डिफिकल्टी आसतना वेन आय हॅव टोल्ड टू ECI इलेक्शन कमिशनाक, जेन्ना हांवें हे तांकां सांगलें, दे सपोर्टेड मी, कळ्ळें न्ही. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली वी हॅव गिवन डायरेक्शन टू द UT एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड स्टाफ, ओके. प्रोवाइड ऑफिस. आणि आता आज एक वेल सेटल्ड ऑफिस आसा म्हणजे, आणि आय एम हॅव्हिंग गुड स्टाफ ऑल्सो. सो हे ज्यो सगळे मदत इलेक्शनान कमिशनान केल्या म्हणून आता जाग्यार पडला. अदरवायज इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट ऍट स्क्रॅच. बरोबर. सो आनी तुमच्यो कितें तरी सुदारणा आसतल्यो न्ही सर इन फ्युचर इन लडाख इलेक्ट्रल हेतून प्रोसेसा भितर तुमचे कितें डेफिनेटली. नोटीस? सो नवे नवे आमचे प्रोजेक्ट चालूच आसतले आणि वी विल ट्राय टू इम्प्लिमेंट दीस न्यू इनिशिएटिव्हज इन UT लडाख, सो दॅट वी इम्प्रूव्ह द पोलिंग पर्सेंटेज इन UT लडाख. सर, सगळ्यात चड म्हाका दिसता 577 वोटींग हे आसा न्ही, पोलिंग बुथ्स आसा न्ही तुमचे? टोटल 577 पोलिंग बूथ आसा. हय. आनी म्हाका दिसता सगळ्यात व्हडलो एक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी ही जाता. हय. हय. आणि ह्यातून कितें जाता, आमचे ट्रॅव्हलिंग टायमूच Exactly, भरपूर बरोबर. कित्याक सांगता, इफ यू सी फ्रॉम लेह टू कारगिल त्याचे जाता 240 किलोमिटर्स. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा, फ्रॉम वन एंड टू गो टू अदर एंड, कळ्ळें. आमकां कितल्या डिफिकल्टी येता त्यो. सर, तुमी कितें मोड यूज करता ट्रान्सपोर्टेशन, बाय व्हेकल काय एनी अदर मोड? No, we use vehicle only. Okay. We don't use any heli or. ओके. सो आमकां समज खंयच्या पोलिंग स्टेशनार वचूंक जाय जाल्यार आमकां बाय रोडूच वयचें पडटा. ओके. आता झांस्कार असो एरिया आसा, हांगच्यान अराउंड 500 किलोमिटर, म्हणजे इट इज लायक गोईंग फ्रॉम गोवा टू मुंबय. बरोबर. बरोबर. हय. सो ह्यो डिफिकल्टी आसा त्यो आसा हांगा, कळ्ळें न्ही. पण इन स्पायट ऑफ दॅट वी आर हॅपी दॅट वी हॅव डन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन दीस इलेक्शन, अँड वी हॅव डन लॉट ऑफ ऍक्टिव्हिटी, and people also have cooperative. They are very cooperative and they have helped us in our endeavor. ओके. सर, परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां. तुमी बरी Thank you. वोटींग पर्संटेज सध्या काडटात आनी ती हायस्ट थारू देशा भितर, आनी तुमी जे एफर्ट्स घेतल्या ते थंय फळादीक जातात. तुमी ह्या तुमच्या शेड्युला भितर, व्यस्त शेड्युला भितर टायम दिलो आनी आमच्या वांगडा संवाद साधलो, भासाभास केली, त्या बद्दल गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आनी सगळ्या गोंयकारां वतीन तुमकां शुभेच्छा, ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी परत एक फावट तुमकां थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. Thank you. देव बरें. Thank you. थँक्यू. जागो जागो रे, उठो उठो रे, ले और करगिल के बाशिंदे सारे, बढ़ चढ़ कर लो हिस्सा इंतिखाबात में, जमहूरी हक का फर्ज निभाओ.